जमल्याव बापा तुजे समोर आटोवच्या उपकार धांवडोवन आमचो जिणे अनकार कृपेन केलाय सत्कार पवित्र स्नानांत आमकां भुरगीं केल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्या तुजे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुजे समोर आटोवच्या उपकार धांवडोवन आमचो जिणे अनकार कृपेन केलाय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मुगाळा भावा भयणीनो, जर एक मनीस तालेंतांनी भरलोलो आनी ग्रेस्त जावन आसोनो हेरांक बोगसूंक शकना तर तो खंडीत जावन एकसुखपणान तुची येता. तेच ताणें हेरांक बोगसिल्यार तो खंडीत जावन संतोशान जिवंक शकता. आयची देवस्तुती आमकां हिस्स बरी खबर परगडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत जुजेन आपणाक विकल्ल्या आपल्या स्वंत भावांक दया दाखोवचे आमी पळयता. तशेंच शुभ वर्तमानांत सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणले बरी खबर परगटोवंक उलो दिता. तर मोगाच्या न्हू आपल्या पेल्या लागीं राग हगे मोसोर आमी दवरनू आमकां कितें बरें लाभतलें. ताच्या बदलाक एकामेका बगसून देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून ह्या संवसारांतच सर्गींचे राज बांदून हाडूंक जाय जाली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा थावन आमी कार्मेल मायेक तिच्या फेस्ताक तयारी जावन नवें सुरू करता. आयचो पयलो दीस आनी आयचो नियाळोचो विशय जावन आमी घेता कार्मेल माय देवाक मानवल्ली आनी देवान विंचलली. आयच्या वांजेलांत आसतना प्रस्तावना सांगले बरी वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक विंचता आनी धाडटा आनी धाडलेल्यांक तो ताचो सांगात दिता. तांच्या सांगात तो रावता. तांच्या सर्व कामांनी तो तांच्या सांगात रावता देखून तांच्या कामांत चड आनी चड बरो फळ तांकां मेळटा. जशें आमी मोरये मुखांतर जेजू थंय वेता आसतना ती आमच्या सांगात रावता आनी देखून आमकां तिणें खुणा दिल्या सांगून ही म्हजी बेंतीण आनी जो कोण ही घालता तो सासणाच्या उज्याक संपाड सोना बगार सोम्या थंय एकवटोवंक साध्य जातलें. तर मग न्हू आज मोरये मुखांतर आमी जेजू थंय वचोंक हें नवें सुरू करता आसतना आमकांच आमी ह्या दिसा मोरयेच्या हातान समर्पण दिवया. मोरयेचो सांगात आमकां मागया आनी मिसाचें बलिदान आतां भेटोवंक आमी फुडें सरतना एक घडी भर मावून रावया. आमचे दोळे धांपया, हात जोडया. सोम्याच्या मोगातावन आमी जर पयस पावल्या जाल्यार सोम्याचो फाटलाव करच्यांत आमी जायते फावटी चुकून पडल्या जाल्यार सोम्याचो सांगात आमच्या सांगाता आसोनी आमी भियेल्या आकांतांत सांबाळल्या जाल्यार ताचे थंय लागीं येवच्याक ताच्या सांगात रावच्याक घट्ट मौन करया. चुकून पडल्या घडयांक ताचे थावन बक्षाने मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो असो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोन बेगीन सदां सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्व स्पर्धा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची फातकां बक्षान आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. उपरांत इजिप्तांतूय खान उणें जालें आनी लोकान खाना खातीर फाराव्याक बोब मारली. तेन्ना फाराव्यान सर्व इजिप्तकारांक म्हणलें, वसा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. सगळ्या देशांत दुकोळ पडिल्लो देखून जुजेन सर्व तुपी उक्ती केली आनी इजिप्तकारांक दानी विकली. पूण दुकळाची कठिनाय इजिप्तांत सडत आयली. सगळ्या संवसाराचो लोक जुजे कडची दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयलो, कित्याक सगळ्या संवसारार दुकोळ कठीण जाल्लो. इस्रायलाचे पूत हेरांसवे दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयले, कित्याक सगळ्या कानान देशांत दुकोळ पडिल्लो. जुजे देशाचो करबार चलयतालो आनी आयिल्ल्या सर्व लोकांक आनी दानींक ते विकतालो. जुजेचे भाव आयले आनी धरणीक सरपडून तांणी ताका नमस्कार केलो. आपल्या भावांक पळयतच जुजेक तांची ओळख मेळ्ळी, पूण आपणाक तांची ओळख ना म्हणले बरी ताणें केलें. उपरांत ताणें तांकां 3 दीस बंदेंत दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हें तुमी करा आनी तुमचो जीव तुमी वाचयतल्यात, कित्याक हांव देवबिरांतीचो मनीस. तुमी प्रामाणीक मनीस जाल्यार तुमचे पैकी एकलो तुमकां कैद करून दवरलेले बंदेंत रावूं दी. तुमी हेर वसा आनी मोला घेतली दानी व्हरून उपासी पडिल्ल्या तुमच्या कुटुंबांची भूक थांबया. पूण तुमच्या निमाण्या भावाक हांगा म्हजे सरशी सोडा. अशें तुमची उतरां सत म्हूण रुजू जातलें आनी तुमी करचे मरचे नांत. ते एकामेकां सांगा लागले, वय आमच्या भावाक केल्ल्या अपराधा खातीर आमी आतां कश्टात. आमची दया ताणें लालेवन मागतना ताच्या उल्याक आमी खाण दिलो ना, देखूनच ही संकश्ट आमचेर आयल्यात. रोबेन तांकां म्हणालो, चेड्याक कांयच वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगून हांवें. म्हजी उतरां तुमी आयकली नात. आतां ताच्या रक्ताचे लेख आमी लागचे विसरतात. तांणी उलयल्ले ते जुजेक समजताले म्हूण तांकां कळीत नासलें. एका दुभाशा मुखांत्र तो तांचे लागीं उलयतलो. जुजे तांचे तावन पयस गेलो आनी गळगळ्यान रडलो. देवाचें उतर हें, देवाचे वडकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा
तशी आमचेर देवून तुजी दया. विणे वाजून सर्वेस्पराक हरसिया, दासुर्यांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विणी वाजोवन उल्हास बरे ताळ्यान ताका नावाडा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवून तुजी दया. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता. परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फळ कर्ण सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळता. ताच्या काळजाची योजना संततेचे संततेक तकतात. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवून तुजी दया. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. देवाचे राज्य लागी पावला. पातकीजिनी बदला बरी खबर सतमाना. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामा देवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवसार धांवडांचो आनी सर्व रोग आनी पिडा शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. ह्या 12 दमदूतांची नांवां हीं. पयलो सिमाव, जाका पेद्रो म्हण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार मातेव, आल्फेवचो पूत जाकोब आनी थाद्देव, देशभक्त सिमाव आनी जेजूक घतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले. अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी सामारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. मगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वचा. वेताना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश पाचारीत वचा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत जुजे ताणें सांगलें एक उतर आमी नियाळ घेवंक जाय. जेजू जुजे म्हणटा, हांव एक देव भिरांतेचो मनीस. हें तो खेदाळो म्हणटा. ताच्या जिवितांत कड सोमा आसल्या वेळार न्ही, वा ताच्या जिवितांत कसलेय कश्ट आनवार आकांत नासल्या वेळार न्ही. मगार ताच्याच भावांत हांव न्हू, ताका कश्ट मेळिल्ल्या वेळार, ताच्याच भावांत हांव न्हू, दुसऱ्यांक ताणें विकल्ल्या वेळार आनी इजिप्तांत पयशेले इजिप्तांत आसल्या वेळार तो म्हणटा, हांव देव भिरांतेचो मनीस आनी म्हाका कांय जावचें ना. तशेंच ताचे भाव ते इजिप्ताक वेतात, ताची कुमक मागून वेतात. हे सगळे देवान विसलेले मनीस, देवाक मानवल्ले मनीस. कित्याक हे जाकोबाचे पूत आनी हांकां देवान विंसलां, तांकां देवाक ते मानवल्यात. तरी पूण तांच्या कश्टांच्या वेळार जुजे म्हणटा, म्हाका देवाची भिरांत आसा, हांव देव भिरांतेचो मनीस. आमी वांजलाक येता, हांव थंयसर जेजू 12 जाणांक विंसता. जावं पुरो जेजूचे फाटलाव केले जायते मनीस आसात. थोडे फावटी जेजून आपयल्ले, थोडे फावटी जेजून केल्ली आसर पळोवन हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणले, आनी थोडे फावटी आमी जाणाव जेजू कार्द्यार सोडून गेल्ले आसात. पूण तांच्या सगळ्यां पैकी आपणाक लागशिल्ले जावन जेजून 12 जाणांक विंसले. आनी तांकां विंसले कित्याक ताच्या सांगाताच रावच्याक न्ही. पळय 3 वर्सां ते रावल्ले, पूण जेजून तांकां नीज जावन विसरले. तांणी वचोंक जाय, तांणी भायर वचोंक जाय आनी देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश सगळ्यांक सांगोंक जाय. आनी बायबलांत आमी आयकता, जेजू म्हणटा,
तुमकां हांव धाडटां बल्प्या मदें सुण्या वखटा मदें हांव धाडटां शेळये बरी धाडटां आनी तशें म्हणटा आसतना तांकां खंडी जावन कश्ट आसतले जेजून तांकां विंचला म्हणल्या खातीर कोणी मान मर्यादा दिता म्हणून न्हय जेजून विंचला म्हणल्या खातीर तांकां सक्कड एकाच रितीन मान दितात म्हणून न्हय पगार कश्ट मेळटले पूण थंयसर ताणें धाडटना तांकां पदवी दिवन धाडल्या हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून सांगलां तशेंच मरये थंय घडलें आमी पळयता मरयेक देवदूत दिश्टी पडोवन म्हणटा नामान कुर्पेन बरलेले देव तुजेर मानवला इंग्लीश बायबलांत आमी वाचता जाल्यार यू आर द मोस्ट फेवर्ड वन हायली फेवर्ड वन म्हणून थंयसर बरयलां म्हळ्यार देवाक तूं चड मानवलें देखून तुका देव तुज्या लागीं एक करार एक सल्लो करूंक आशेता तो जावन आसा पुताक तुवें जल्म दिवंक जाय आनी अशें देवान तिका विंचलेली जाल्यार देवाक ती मानवल्ली जाल्यार कित्याक जेजू जल्मल्लेंच तिका इजिप्ताक वचचें पडलें कित्याक तितल्या कश्टांनी तिणें जेजूक वागयचें पडलें आमी जर कोणाचो मोग करता वा कोणी आमचे पसंदेची व्यक्ती आसा जाल्यार तांच्या दोळ्यांनी दुकां हाडूंक सयत आमकां नाका वा खंयच्याय कश्टांक घालूंक आमकां नाका वा तांणी कश्टांत अशें पळोवंक आमच्यान जायना पूण हांगासर हायली फेवर्ड वन म्हणून जाल्यार देवाक मानवल्ली म्हणून जाल्यार देवान तिका विंचलें जाल्यार कित्याक देव तिका कश्टान घालता वा तसल्या कश्टांनी तिका तिणें वेचें कित्याक देव आशेता मोगाचेनो हांवें सांगलें बरी देवान विंचल्ले कुडले सक्कड सांगती ह्या संवसारांत सक्कड तांच्या चिंतपा प्रमाणे जायनात हांगासर मरयेक सांगली उतरां कुर्पेन बरलेली यू आर द मोस्ट फेवर्ड वन तरी उपरांत तिणें कश्ट सोंसचें पडलें पूण तिच्या सांगाता देव आसलो देवाचो पूतूच आसलो आनी ह्या वरवीं कश्टान जाल्यार देवाचो सांगात तिणें बगलो आनी खंयच्याय घडये आपणाक सांडोवन घाला म्हणलें एक चिंतपाचें तें येवंक ना सांव पावलो एक फावटी म्हणटा म्हाका म्हज्या ह्या कश्टांतलो निवार वा म्हज्या कुडींत आसच्या ह्या कश्टांत हांव म्हाका सुटका दिवंक जाय म्हणटा मागता जेजू ताका सांगता तुका म्हजी कृपा पुरो आनी तुज्या आसक्तायेंत म्हजी सकत आसा तूं कितलो आसकात आसाय तितलें चड बळ हांव तें दाखयतां हांव तुज्या सांगाता आसा म्हूण दाखयतां देखून म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसा पयलो दीस नोवेनाचो मरयेक महान करूंक आमी आज हांगासर मेळ्ळ्या आमी जाणा जावंक जाय पवित्र जागे तुर्कांच्या हातांत आसले इज्रायलांत आमचे पवित्र जागे आसात आनी हे तुर्कांच्या हातांत आसल्या वेळार जायते जण क्रिस्तांव युरोपांत रावन चिंतात आमी ते घेवंक जाय हे आमचे जागे आमी ते घेवंक जाय देखून ते इज्रायलाक झुजाक म्हणून वेतात ते सगळे झुजारी न्हय कोण थोडे झुजारी थोडे सुजेर जाल्यार थोडे खंयचेय ल्हान व्हड काम करनासले पूण तांचे ते उर्बा आसली आमी ते जागे आमचे जागे फाटी घेवंक जाय म्हणले एक उर्बा आसली त्या उर्बेन ते झुजाक वेतात पूण झुजांत संपूर्ण तरान सलवल्ल्या वेळार ताणें चिंतलें आमी झुजोन कितें फायदो असल्या जाग्यां खातीर सगळो संवसार आमी जोडल्यार जर आमचो आत्मोच आमच्या हातांत ना वा आमचो आत्मो आमी होगडयलो जाल्यार कितें फायदो जायत आनी त्या देखून कार्मेलाच्या त्या माट्यांनी ते रावतात आनी सोम्यांत एकवट जोडूंक ते आशेतात आनी अशें केल्या उपरांत सबार तेंप थंयसर रावल्या उपरांत तांचेर कश्ट येतना तांकां बगलें आसा आमी नाश जाता आनी संप्रदाय सांगता असल्या घडये मोरी तांकां दिश्टी पडटा आनी ती बेंतीन दिता आनी म्हणटा हें म्हजें रक्षण म्हूण चिंता हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हूण चिंता कित्याक जर तुमकां देवान विंचलां तुमकां देवान हें आपोवणें दिलां तर तो तुमकां खंडीत सोडचो ना म्हणलो अर्थ हांगासर आटापून आसा देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज आमी हो नोवेनाचो पयलो दीस संभ्रमतना ह्या सगळ्या देवाच्या उतरांत रावन आमी एक संदेश घेवंक जाय देवान विंचलेल्यांक कश्ट खंडीत आसात आमकां सगळ्यांक देवान विंचलां पवित्र स्थान दिलां आनी ताचें तें एकवटूंक आपयलां तशें म्हणटा आसतना खंडीत जावन आमकां कश्ट चुकतात म्हणून न्हय कश्ट आनी चड येतात पूण देव सांगता हांव तुमच्या सांगाता आसा तुमी दर्यांत आसल्यार बुडल्यार मरची नात हांव आसा
तुम्ही खंयच्या कश्टा मुखांतर तुम्ही वेता जाल्यार तुमकां खंयचेय बदल करूंक जावचें ना, कित्याक हांव तुमचे सांगात आसा, तुमी म्हज्या हातांत आसात. असल्या बरवशान आमचें जिवीत जियोवच्याक आज मरये तावन हें प्रेरण जोडया आनी मरये तावन मरये मुखांतर जेजू थंय एकवटोंक शिकया. सोम्याचो आदार आमच्या सांगाता आसूं दी. गोवासो हाडनायल्या स्वीकार कर बाबा, वायदकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बाबा, आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बाबा, जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा, स्वीकार कर काणीक मोगाची, मोतांचेर कुरपेशीवर दैवीक देणी सर्गींची, स्वीकार कर काणीक मोगाची, वोतांचेर कुरपेशीवर दैवीक देणी सर्गींची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचें अंतस्करां नितळ जावं आनी सर्गीचें सुख सोडच्याक आमचें प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताचे सुरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उंचरगी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना कांच घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी खरराचें हें रगत फातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात.
Bawarto sugut purgatoria. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरोबर सुदारण मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांसुजे तिसो पती भगवंत दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हळ्यार म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळलें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नागरिकतेलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावड भरला व्हडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सर्गी दळबार साडून संवसाराक आयलोय देव अर्गा तुका सोमिया कुसार मरून आमची सडवण केली देव अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावड भरला व्हडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देव अर्गा तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुझे मिडार केलाय देव अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावड भरला व्हडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान प्रार्थोया. बापा येद्या वर्त्या तेण्याने तुवें आमकां भरल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाकणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे वडुकार. कार्मेल सेवणीचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक असं चरण तशी म्हण लेखले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मट्टवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोती म्हणून मानून घेतली. गरजा खंत वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे बरें बळे माये कतनातले अंकवारे कार्मेलितांच्या आदारा
पाव आमकां ये दर्या सुकरा पण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपात येणेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्या गरजां पासत मागया. सांगता म्हणया उडास कर ये बो दयाळे अंकुआरी मरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पंथीन देर खाणगे तुजे कडेन धांवन येता हे अंकुआरीचे अंकुआरी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कांतीश तुजे मुखार रावता. मनीसाले देवपुताचे माये तुजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरये कृपेन बरयलें सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. विनंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरये कृपेन बरयलें सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवान मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरये कृपेन बरयलें सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवान मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल माय करगां दिवन सांगता म्हणया ये भगवंती मरये कार्मेल राणये आमची माय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दडल्या सर्व उपकारांक करगडो दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंत्यांक गेल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवसता. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो करून मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. नमो 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 ये मोरये नमो 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 ये मोरये नमो 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 ये मोरये नमो 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 ये मोरये. देवाचे माये नमो 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 कृपेन भरलेले नमो 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 स्त्रियां भितर माये तूं सदैव स्त्रियां भितर माये तूं सदैव. नमो 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 ये मरये नमो 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 ये मरये नमो 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 ये मरये नमो 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 ये मरये. मोगाळ पुत्रा सोये अंकुआर मरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.